मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कालवी मयेच्या शेतांतल्यान गेल्लो रस्तो बुडटा पावसांत. फक्त रुंदीकरण जाला, पूण पावसांत रस्त्यार चडटा उदक. वाडयात रस्त्याची उंचाय, मागला थळाव्यांनी. मडकय कुंडय बायपासार उमटलो नॅचरल गॅस ट्रक. कुणयचे दिकेन वतालो लोडेड ट्रक. बरें म्हण बरें, कोणाचो घेतलो ना बळी. उटंगराच्या पावसाक लागून कोसळ्ळे कुर्टीच्या पायपुलाचे रेलिंग. वेगीच घालतले पूल जाग्यार, सरपंचान दिलें उतर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उटंगराच्या पावसाक लागून कुर्टी मेस्तावड्या वयले पायपुलाचे रेलिंग कोसळ्ळें. सरपंच हरीश नायकान ताजी दखल घेतल्या. पूल मंजूर जाला आनी रोखडोच ह्या कामाक सुरवात जातली. सरपंचान आश्वासन दिलां. कुर्टी फोंड्या मेस्तवाड्या वयलो पायपूल उदकाच्या प्रवाहाक लागून कोसळ्ळो. दर वर्सा ह्या पुलाचे डिसिल्टिंग करून लेगीत तो सुरक्षीत नासलो. हो पूल नव्यान बांदपाक हात घातला. कागदपत्रांय मुखार पावल्यात. हो पूल वेंगीत जातलो. कुर्टीचो सरपंच हरीश नायकान मिडियाक सांगले. आमगेलो मेस्तावड्या वयल्यान हावसिंग बोर्डान वचपाचो जो मेन ब्रिज आसा, फूट ब्रिज, तो फाटल्या दिसांनी ड्यू टू हाय रेनफॉल फ्लड येवन तो मोडून व्हांवून गेलो. आतां हेजें कितें आशिल्लें, जेन्ना हांव पंच म्हणून निवडून आयिल्लो तेन्ना डिसिल्टिंगाचो प्रोसेस आमगेलो चालू आसतालो. तेन्ना WRDचो स्टाफ घेवन हांवें थंय एक इन्स्पेक्शन घेतिल्लें. हें प्रोएक्टिवली केल्लें. कित्याक केन्ना हे अरावंड 26 मे 2023 फाटल्या वर्सा जेन्ना आमगेले AE लवंडे सर WRDचे ते आशिल्ले, हांवें रिजोल्युशन घेतलेलें की हो जो ब्रिज आसा तो खंय ना जाल्यार खंय एक अत्यंत गरजेचो आशिल्लो आनी लोखणाच्या आसल्या कारणान ताका वार्षिक आमकां मेंटेनन्स करचें पडटालें, जे पंचायतीक एक कॉस्ट वाडोवन येतालो. पूण कितकें जालें जाल्यार तो सेफ नाशिल्लो. कित्याक थंयच्यान नियरस्ट हेडगेवाराक भुरगीं वयतालीं, मागीर डेली लोकांचो कम्यूट आशिल्लो. सो कितें जातालें की तें अनसेफ जातालो लोकांच्या कम्युटा खातीर. इजी एक्सेस आसल्या कारणान लोक थंयच्यानूच ट्रॅव्हल करपाचें चड प्रिफर करताले. करंट जेन्ना आमी रिजोल्युशन घेतलें तेन्ना WRD मार्फेत आमी टेक्निकल टीम आनी लवंडे सर आशिल्ले, आमी डिसायड केलें की ते एंटायर खांबे काडपाचे आनी सायडीक 2 खांबे घालून एक सेमी सर्कलान एक ब्रिज, फूट ब्रिज बांदपाचो, जेणे करून जेन्ना वार्षिक आमी सिजनल डिसिल्टिंग करता जाल्यार ताच्या पोंच्यान क्रेनीक जावं शावळ्याक एक्सेस आसचो. इतकी हें केल्या. आमी कितें केलां की सरान आमकां ऑलरेडी आमी रिक्वेस्ट केलें की जो ब्रिज आमी जो परमनंट फूट ब्रिज बांदपाची आतां प्लॅनिंग केलां तो जावचे पर्यंत टेम्पररीली ताका इमिजिएट हें जाय, रिसोल्युशन जाय. आयज म्हाका कंटेनर सरान सकाळ फुडें हें केलां. इन्स्पेक्शन काल परतून आमी हाडून WRD वांगडा सरान एक फॅब्रिकेशन वालो अपॉयंट केला ऑलरेडी आनी आयज ना जाल्यार फाल्यां हितून तेजें काम इमिजिएटली आमी रिस्टोर करून दितले. हांव हांगा वयर गाड्यार रावता, म्हाजे भुरगो हांगा स्कुलान वयता आनी डेली अप डावन करता. म्हाका मागीर भुरग्याक घेवन वयता आसतना म्हाका भंय दिसता. कित्याक ते दोनी सायडाचो हें जाला आनी तुटला न्ही, म्हाका मागीर घेवन वयता भंय दिसता आनी मागीर ते गोवोरमेंटान बेगीन ते रेलिंग बांदचे. हेजे पयलीं बी तुटलेलो आशिल्लो, सो तेजे पयलीं ते आमकां बी भुरग्यांक आल्मेदा स्कुलान व्हरता आसतना भंय दिसतालो आनी तो पूल कडल्यान हो पूल वयल्यान व्हरोन सुद्दां वता. सो हेज्या खातीर हांगा पूल रोखडोच बेगीन करचो तयार. कित्याक हांगा भुरगीं हेगडेवरान स्कुलान भुरगीं शिकतात, तीं येता वयतात, सो तांकां भंय दिसता, पूण उदकान पडत दिसता भुरगीं. त्या खातीर आमकां आवय बापायक भंय दिसता, म्हणून हो पूल जितले बेगीन जाता न्ही तितलो बेगीन करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. मडकय कुणय बायपासार नॅचरल गॅस ट्रक उमटलो. हो लोडेड ट्रक कुणयचे दिकेन वतालो. बरें म्हण बरें, कोणाक कांय जालें ना. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. मडकय कुणय बायपासाचेर हांगा एक राती ट्रक पडिल्लो आसा, तो नॅचरल गॅसीचो आनी तेतूंत गॅस आसली.
राती घडली अशी म्हणटात, पूण हो ट्रक जो आसा तो पळयल्यार अशें दिसता की फूल भरलेलो आसा, पूण कोणाक कांय जावना, इंजरी कांय जावना. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा कांय म्हणजे दुसरे मुखाल्ल्या सायडीन कोण येनासलो म्हणून बरें जालें, नाल्यार तोय कोणाक घेवन वता आसलो. पूण हे रातचे ट्रक चलयतात हे फास्ट चलयता आसतले, नाल्यार एक तर पावसाक स्लीप जावन जावपाक शकता. हे गाडी भायर गेल्ली आसा आनी कोण आयलो तें कांय कळना. ताका लागून सरपंचानूय मागलां की ही गाडी चलयता आसतना सावकाश गाडी चलयची म्हणून. गोवा नॅचरल गॅस आसा पळय तेजो आमचो प्लांट आसा, प्लांटाच्यो रातच्यो गाडयो वयता, दीसभर रातच्यो गाडी वयता. रातची अंदाजे 12:30-1 सुमार गाडी पडल्या. एक तर तो फास आसूं शकता ह्या टनाचेर, ना जाल्यार पावसान कितें जालां जाल्यार फुडल्यान कोणी येयला कांय सांगूं शकना. पूण गाडी ऑलमोस्ट पलटी पडल्या. मार कोणाक लागूना. आतां तितून ड्रायव्हर एकटोच आसलो म्हणटा, क्लिनरूय नासलो, कंडक्टर जो क्लिनर तेंगेलो तोवूय नासलो. पूण हे लोकांक हार्मफूल. हे आतां बोल आमचो बायपास आहा पुणे बायपास मडकय टू पुणे, वो रोडार सुनसान, घरां ना कांय ना म्हणून लोक फास्ट येता, चड फास्ट येता. सो इंजरी जावं शकता. आतां एक नशिबान बरें जालें की फक्त ट्रकूच पडलो, फुडल्यान कोण येवना, दुसरी गाडी येवना, कोणाक इंजरी जावना. नाल्यार फुडल्यान समज कोणी आसलो आनी तेका जाल्यार तो ते गाडी पोंदाक पडटलो आसलो. पूण देवाचे कृपेन कोणाक कांय जावना. पूण सगळ्या कडेन मागता की सुशागाद ह्या रोडान चलया, कित्याक बायपास लागीं कुणें पावता, मडकयकारांक लागीं. त्याच बरोबर पणजे कुणयच्यान माडगेच्यान कोण येता मडकय तांकां हो बायपास सामको लागीं. पूण सगळ्या कडेन विनंती करता, पावसाचे दीस आहा, सुशागाद गाडी चलोवची आनी सुशागाद फुडें वचा. फ्युचर सगळ्यांचें बरें जावपाक जाय जाल्यार गाडी सुशागाद चलया आनी फ्युचरान गाडी ती गाडी भरलेली अशी लोडेड काय एक म्हाका दिसता मडकयच्यान वयता म्हणटकीर धारगळे जावं खंय तरी वयता गाडी, लोडेडूच आसतली गाडी. गॅस CNG गॅस भरलेलोच आसूंक जाय. मागीर तेंच्यांनी खाली केला आसतलो, आतां हांवें कन्फर्म करतालो. ते कितें म्हणटा थोडोच गॅस आसलेलो तितून मागीर तो खाली केला म्हणून. चडशे करून भरलेलीच आसपाक जाय गाडी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कालवी मये मजगतीचो शेतांतल्यान गेल्लो रस्तो फक्त मातसोसो रुंद करपाचो यत्न केला, पूण सकल आशिल्ल्यान पावसा उदका पोंदाक वता. ह्या रस्त्याक उंचाय दियात, थळाव्यांनी मागला. मयेचो सावनवाडो आनी हळडोणचो कालवी गांव हांकां जोडपी हो रस्तो ल्हानसो साकवय ह्या रस्त्यार आसा. हालींच रस्तो मातसोसो रुंद करपाचो यत्न केल्लो, पूण गरजेची उंचाय मात दिल्ली दिसना. भावकय खाजनाच्या बांदाक खावटी पडली आनी त्याच वेळार पावस पडलो जाल्यार हो रस्तो उदकापोंदा वयताच. म्हापसा पणजे चडसो लोक ह्या रस्त्यांतल्यान वयता. पाणी जे आहा न्हू ते वर्सां भरता. आतां 5 वर्सां जालीं अशेंच आसा. हे पाड जाले सामके आतां. लोक येता वयता भयाभीत सारके पळय. पाणी भरता तर रस्तो आतां हो चालीत तेंच्यांनी रिपेरिंग केला, पूण तेका भर दिवपाची गरज आसा, हायट दिवपाची गरज आसा तेका. जावं सायडीक तेका रिटर्निंग हॉल बांदपाची गरज आसा. ते तेंच्यांनी कांयच करूं ना. बेश्टे रिपेरिंग वयर पळय खड्डे पुरले आनी ते गेल्यात, कांय ना जावं. पूण थोडे आतां कितें इन्सिडंट एक्सिडंट जावं शकता, पडों शकता कोण, तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजी एक्शन घेवची आनी पळोवचें कितें तरी. लोक आतां गाडयो येता वयता आनी तुमी ट्युरिस्टाक सगळ्याक ट्युरिस्टाच्यो ज्यो गाडयो आहा त्यो सगळ्यो ह्या रोडाक येता. खूब ज्यो गाडयो आहा त्यो ह्या रोडाक येता. आतां गाडी सारकी भरपूर रश येता ह्या गाडयो. आनी थोडे लोक आतां वच हे जायना, हे इतको पळोवन भयाभीत न्हू. थोड्या लोकांक खबर ना, खाडीक शेत आहा कितें आसा लोक खबर नको. चडशा लोकांक ना खबर हांगासर. भरता उदक ते उदक हे भरत म्हणजे बांदन जो आहा हो भावकय खाजन जे आसा ते बांदांक ही खावटी पडले. 2 भगदाड पडलेले आसा, बरे व्हडले भगदाड आसा. त्या खावट्यांक लागून ते पाणी ज्यादा येता आनी तितून पावसाचें पाणी आनी ते भगदाडचें पाणी मेळून ते वयर येतात. कितें एक्सिडेंट बी जाल्लो असो ना, एक्सिडेंट हो जावंक ना, पूण जावचो न्हू ह्यान फुडें असो जावचो न्हू. पूण तेका लागून ती रिटर्निंग हॉल बांदची आनी रस्तो कितें मातसो हायटीक हे करचो तो वायट वाडोवच पोवची. हे खंयच्या मतदारसंघात पडटा हे मये मतदारसंघा पडटा. ओके, फुडें कालवे पडटा. एवरी इयर अहेत आसता, केन्नाच सामकें जायना. एवरी पावसाळ्याक अहें आसता. आमी रातचे येता, कोण लोटार कोण वयता काय, एक तर लायटीय आसना. तूं डिमांड कितें करता, कितें सांगूंक सोदता? आमी मातशें हायट तरी वाडया, नाल्यार बॅरिकेजी तरी घाला, नाल्यार कोणाकच्यान उदक वचपाक कितें तरी करा. न्ही, रस्तो पिड्ड्यार जाला हो. रस्तो पिड्यार, रस्तो सकयल्यान देंवला सामको. आमकां त्रास जाता येवपाक वचपाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी. गोवा मायल्स आणि थळाव्या टॅक्सी वेवसायिकां मदीं पेडण्यां परत एक फावट कोफुसांव जालें.
तेवूय आमदार प्रवीण आर्लेकराच्या दारांत. आर्लेकराक मदीं पडचो पडलो तेन्नाच परिस्थिती निवळी. गोवा मायल्स आणि थळाव्या टॅक्सीवाल्यांमदी वादाची कीट अदीमदी पडटाच. पेडण्याई हो वाद तापला. आयज तेका खतखतो आयलो. उपरांत तांचेच भितन जाले केस्ताव दिकोफुसाव. गाडी चलता सस्पेंड करपा एका घरा कडेन न्हिदून अरे फाल्यां कदम घाटी पडले जाल्यार तूं भायले कशें पोचतलो कोण दिला म्हणून उलोवपाक धांवता सस्पेंड जालो ड्युटेर आसतलो 100% तुमची गाडी आसा तुमची टॅक्सी आसा केन्ना पयला येता आमी थंय आसता एअरपोर्टार ड्युटी वयली गव्हर्नमेंट सर्वंट फुडें जेन्ना तूं एअरपोर्टार गाडी व्हरतलो पळय तुमकां फुडें मेळ्ळ्या हेच्या फुडें जर तो भाड्या करता तेन्ना मेळत न्हू जाल्यार आमी तुका डायरेक्ट फोटो मारता तुमकां धाडटा पळय. ओके ओके. 3 पेन्शनी घेता आतां रिटायर्ड जावन पूण आमचे भुरगे जे GMRान कामाक आसले रक्षा सेक्युरिटीन आनी GMRान भितून कोण स्कॅनिंगाक बीन आसलो तेंच्यांनी खंय तरी पार्ट टायम हे करपाचें म्हूण आपल्या गांवांत आतां एअरपोर्ट येयला म्हूण टॅक्सी घेतल्या पळय तांकां टॅक्सी घेतल्या म्हूण तेंच्यांनी कामाचेर काडला आनी हे दोगूय टर्मिनेट केला डायरेक्ट की तांकां हे दोन मेन जे तेंच्यांनी तांकां काडले आनी आपूण थंय बसून 2-2, 3-3 पेन्शनी घेता तांकां दिसता कितें आपूण करता तें सारकें करता. आज थंय वचून आमी तांकां हातीक धरून भायर काडूंक शकना. आज जो विशय आहा आमी जे उलयतात पळय आज गोवा मायल्साक जे भुरगे चलयतात आमचे पेडणेकारूय आसा पूण जेन्ना सुरवातीक गोवा मायल्स आसले तांकां रिटर्न भाडी मेळटाले नाल्यार रिटर्न जर भाडें ताका मेळोंक ना जाल्यार तांकां 300 रुपया दिताले. आज जेन्ना गाडयो वाडल्या तेन्ना तेंचे 300 रुपया कमी जाले. आमी तांकां तेच सांगता गोवा मायल्साक आमी कितें सांगलेले की तुमची रेट वाडया. सपोर्ट आहा आणि आमदाराक त्या बद्दल हांव थँक्यू म्हणटा. तेचो स्ट्रिक्टली ऑपोज आहा गोवा मायल्साक स्ट्रिक्टली ऑपोज आहा. तो लोकल्सा वांगडा आहा आनी लोकलाचे भवितव्य तेणी सांगलेले आहा आनी तेणी सांगले आपूण तुमी कितें हे करूं नाका म्हणून आपूण एक्शन घेता. आमदाराचो आमकां फूल सपोर्ट आहा. पण कितें आहा हे जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आयज गाडयो चलयता तांच्यांनी जे टॅक्सी कार जे आयज कामाक ना काम सोडून जे भाडी मारता तेंचो आयज हेंच्यांनी सामको बिझनस टोटली लॉस करून दवरलेलो आहा. आनी गव्हर्नमेंटान गाडयो दिताना चिंतूंक ना तेंच्यांनी आपल्या बायलांच्या नांवार गाडयो घेतल्या आनी आयज ते गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा ते भाडी मारता वयर. मे बी गव्हर्नमेंट न्हिजला कितें म्हाका काय खबर ना. गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी RTO बीन कितें करता काय खबर ना. गोवा मायल्साच्या गाडयार बॅच ना कितें ना काय ना डायरेक्ट गाडयो सोडटा आनी जे आपले लोकल्स भुरगे आहा जे सेल्फ रिलायंट जावपाक सोदता आपल्या पांयार खंय लोना काडून गाडये घेतलेले आहा तांकां आयज त्रास भोगचो पडटा. जेंची हाफ रेटीन भाडी व्हरता ते आनी विकतात. वास्कोच्यान गाडी हांगा येता मडगांवच्यान गाडी हांगा येता. एअरपोर्टा वयलो सगळो बिझनस काबार करून उडयला. मागता CM कडेन हेचेर तेणी लक्ष दिवपाचो आनी जाता तितलो हेल्प करपाचो लोकल्सांक. नाजाल्यार हांगासर लोकलांचे भवितव्य सोपल्या भितून जमा जाल्ले आहा. नितीन गडकरी येवच्या पयलीं आमी सांगता तुका मातसो हेचेर सिरियसार नोट घे आनी आमकां कितें तो न्याय दी. मेन टायम हांगासर आमकां गोवा मायल्साची गाडयो दिसली सो तेंची एक डेलिगेशन येयल्लें मेळपाक आमदाराक आनी आमचे भुरगे थंय भायर आसले आनी तातूंत कदंबाचो एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा तेचें नांव नकळो हांव. तो गव्हर्नमेंट सर्वंट विथ युनिफॉर्म येयल्लो आहा भितर. विथ युनिफॉर्म आहा तो. आमी ताका विचारले गोवा मायल्साची जर मिटींग आमदारा कडेन आहा जाल्यार तूं कितें करताय भितून. तूं गव्हर्नमेंट सर्वंट कदंबाचो ड्रायव्हर कितें कंडक्टर खबर ना. कदंबाचे युनिफॉर्म घालून तो भितून रावला. आपूण पर्सनल येयला म्हणटा. ताका क्वेश्चन केलो तू जर पर्सनल येयला जाल्यार तू भितून कितें करताय. गोवा मायल्साच्या मिटिंगेक तू कितें करताय आनी तू कित्याक उलयताय आमदारा कडेन जाल्यार तो सांगता आपूण ना आपूण पर्सनल जाल्यार भायर राव म्हटलें. तू तुका आमदार अपॉइंटमेंट दितलो तेन्ना यो आनी उलय कितें तुजें तें. गोवा मायल्साची मिटींग जाल्यार हो कितें करता भितून. सरकारान जे गाडयो विकल्या पळय आनी कोणाकडे सायकल ना ताका आपूण गाडी दिल्या म्हणटा. बंगलेकारांक गाडयो दिल्ल्या हांगासर. हे ड्रायव्हर घाट्या वयले हाडल्या. घाटी ड्रायव्हर दवरून गाडयो चलयता गोवा मायल्साक. आमची जी पेडणेकारांक येवपाची लिगल भाडी आमी मारपाची अर्ध्या रेटीक हे वास्को दाबोलेकारांक विकता मडगांवकारांक विकता ही भाडी हाफ रेटीक. आनी हे जे आपूण पेडणेकार म्हणटा आनी पेडणेकार म्हण गाडयो चलयता तांकां
हे ते नागड्याचे नाच जे मॅनेजमेंट तेंचे करता गोवा मायल्साचे हे ओपनली दोळ्यांनी पळयता. आणि कोफुसावा उपरांत थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकारान पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांक दिल्ले हे आश्वासन. ताच्या उतराचेर पेडणेकार शांत जाल्यात. दोनूय हातून आमचे भाऊद आहा पेडणेचे म्हाजें कितें म्हणणें आहा, आयज म्हाका प्रॉमीस केल्ले कितें म्हाका 500 गाडयो दिता म्हणून. 500 गाडयो म्हाका अजुनूय दिवंक ना. 150 गाडयो दिल्यो, बाकीच्यो गाडयो खंय पावले म्हाजो तो हे आहा क्वेश्चन आहा पयलो. आयज तो 500 गाडयो दिता. आयज तुमी म्हणटात कितें आमच्या पात्रांव, हे पात्रांव आमकां करूंक येवंक ना, हे दुसऱ्यांक पात्रांव करपाक येयल्ले आसा. हांव तुमकां आयज सांगता ते जावन म्हाका काय प्रॉब्लेम ना, पण म्हाका सगळ्यांच्यो रेटी इक्वल जाल्ल्यो जाय. बट तुम्ही कितें आश्वासन दिला आता ते गोवा मायल्स वाले येयल्ले तुमच्याकडे आणि तुम्ही फियरेस्ट जाले आणि भायर सरले. सांगलेले आहा समज तुम्ही आमच्या पेडणेकारांक बाकीच्या हांकां तुम्ही सपोर्ट दिना जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा आसचो ना म्हणून. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. सालिगांव मतदारसंघातल्या रस्त्याची स्थिती पुराय इबाडल्या. आम आदमी पार्टीन बिरेस्तारा भाजपा सरकाराचो खर निशेध केलो. फोंडकुलांनी भाजपाचे बावटे पुरून आप वावुरप्यांनी सरकाराक उजरावन काडले. पावसा पयलीं खबर नाशिल्लें, कळ कित्याक सोदची? हांच्या फायद्या खातीर लोकांनी कळ सोदची. लोकांनी तुमकां कळ सोदपाक निवडून दिवना. पावस येतलो म्हणून खबर नाशिल्लें, जुनान पावस पडटा म्हणून, मेन पावस पडटा म्हणून. ताच्या पयलीं कित्याक रिपेर जावन हे रस्ते खणले? हे जेन्ना चेतनान जेन्ना व्हिडिओ करून दाखयले ह्या रस्त्याची परिस्थिती, तेन्ना हांगा खड्डे मातशे तरी हे माती घालून बुजयल्या तांच्यांनी. अदरवायज ते अशीच परिस्थिती आशिल्ली. लोकांक ते टेकन फॉर ग्रांटेड. स्पेसिफिकली दीस MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी हेज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड आणि दीस सरकार हेज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड अँड दॅट्स वाय आज ही रस्त्यांची परिस्थिती जाल्या. सगळ्याच जाग्यार करप्शन इतलें फोफावलां की कोणाचे सोयरना सुतप ही परिस्थिती जाल्या. आणि काल आमी पळयला ती जे म्हापशान घडला ती दादागिरी चल्ल्या. एव्हरीथींग इज दादागिरी. म्हणजे लोक आज लोकांचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना. सरकार जी मनमानी करता ती खंय तरी म्हाका दिसता आतां सरकाराक भोगची पडटली आनी सोंसची पडटली. हे पळय, तुमचो ॲप चलता काय ना तो तुमी पळयात, पूण आमी तुमकां दाखोवपाक आयला की खड्डे खंय आसात ते. तुमकां सगळ्यांक याद आसा 2019 आम आदमी पक्षान हायकोर्टान सुद्दां एक PIL घाल्ली. इट हॅड बिकम व्हेरी फेमस एज द पॉटहोल PIL. आणि हायकोर्टान फटकार मारून ह्या सरकारा कडल्यान गोंयचे पॉटहोल सारके करून घेतिल्ले. सो आम आदमी पक्ष सदांच ह्या इशूचेर फुडाकार घेतिल्लो आसा आणि फक्त प्रोटेस्ट म्हणूनय PIL म्हणूनय आमच्या सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा. हांव प्रमोद सावंताक, चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां की तुमी जर ॲप करतले जाल्यार तो ॲपाचो वापर कसो करप तो आमच्या दिल्ली सरकारा कडल्यान शिकून घे. दिल्लीन जेन्ना पॉटहोल जाल्ले तेन्ना आमच्या अरविंद केजरीवाल सरकारान कितें केलां तें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. ताणें दर मतदारसंघाच्या आमदाराक, थंयच्या स्थानीक PWD इंजिनियराक, त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टराक एका गाडयेन बसयले आणि आपल्या मतदारसंघान सगळ्याक भोंवडावन त्या ॲपान खंय खंय खड्डे आसा ते अपलोड कर म्हणून सांगिल्ले. आणि ते अपलोड जातकूच PWDन ते सगळे पॉटहोल सारके करून घेतिल्ले. हें काम तुमी करूंक जाय. ॲप घालून लोकांक सांगू नाका तुमचें काम करपाक. I have been seeing this for the last 5 years. Previous MLA came, did the road, only up to here stopped, from top down nothing. That means money has gone in his pocket. This year again, road was repaired, everything was done, up to the turn, from here nothing, from there nothing. Second time this is happening in 10 years. One MLA, second MLA. This is jumping for the second MLA. You all go on hiring consultants and faltons. What is happening to shit city in Panjim? What is happening? Huh? अरे प्राणी चोरांनी कित्याक रे तुम्ही मेल्यात हांगा गोंयांत? हिंसो आनी दुसऱ्या देशान वचत रे तुमी. अजून पासून हा न्हू तेंचे कितें फकत लोबरां घालप हे लेवल करप. तेजे वयल्यान कोण 4 व्हिलर तरी मातशी कितें तरी बऱ्यान वयता. पूण 2 व्हिलर हांव आतां इंडस्ट्रियल एरियाचो तो रोड वापरता. पूण जाता कितें एकदम स्लो वयचें पडटा आनी आय एम ए सिनियर सिटीजन. सो दीस इज द मेन थिंग वी आर हायलायटिंग. लोक मरच्या पयलीं ह्या रोडाचें काम चालू करा म्हणटा हे तेंच्यांनी फातर हाडून घातलं म्हणजे आनीक मरात तुमी त्या फातरांचेर. पॉट होल पुरोवपाक येना. एवरी इयर हांगासर प्रॉब्लम जाता. एवरी इयर प्रॉब्लम जाता. होच प्रॉब्लम लास्ट 10 इयर्स जाले. बट ह्या खातीर गोवोरमेंटा कडेन एक परमनंट सोल्युशन मागिल्लें.
परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार काय, हे फातर घालप न्ही, फातर घालप म्हटल्यार परमनंट सोल्युशन न्ही. परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार हो रोड जो आसा तो कॉन्क्रिटाचो जावपाक जाय. लास्ट 10 years हे दोगूय जण MLA येयले, लास्ट 5 years येयलो, तेणी जाम केली लायक अ फ्रॉक, आनी हो आयलो तेणी लोकांक फटयले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. कॅनिजा पिक्सेटो यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीत स्पोर्टिंग क्लब विराट भाटान माडेल स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत मेळोवन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. 3-1 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. कुट्टरी सेंट एलेक्स चर्च खेळामळार फुटबॉल सर्त जाली. स्पोर्टिंग क्लब विरा भाटान माडेल स्पोर्ट्स क्लबाक 3-1 अशा गोल फरकान हारावन आक्षी स्पोर्ट्स क्लबाचे पयले कॅनिजा पिक्सेटो यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. सुमार एका सप्तकाच्या उटंगराच्या पावसा उपरांत बिरेस्तारा सूर्यान कुपांतल्यान तोंड भायर काडलें. पूण IMDन शेनवारा मेरेन ऑरेंज अलर्ट दिला. शेनवारा मेरेन उटंगराचो पावस पडूं येता खंय. तशें आमी धोक्यांतल्यान भायर आसात. उटंगराच्या पावसाक कारणीभूत आशिल्लो ट्रफ व्हड प्रमाणान व्हांवून गेला. पूण तो निवळ जातकच गोंयान उटंगराचो पावस पडटलो. वारो थंड पडला. पूण शुक्रारा अस्तंते कडल्यान घसघशीत वारो घोळटलो. हवामान ताजे आनी थंड उरतले. दुसरे वटेन तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. शुक्रार ते आयतारा मेरेन चडावत तापमान 30 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 मेरेन स्थिरावतले. IMDचो शेनवार मेरेन ऑरेंज अलर्ट. उटंगराच्या पावसा सयत वादळी वाऱ्याचो अदमास. शुक्रारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.